सरकारी योजनांचे फॉर्म भलतेच लोक वाटतात। काँग्रेसीच्या आमदारांक सरकारी योजण्यो मेळच नात। भेदभाव चल्ला म्हूण खात्याचे आड कागाळ करपाची शिटकावणी काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान दिल्या। सरकारान हाऊस टॅक्स रद्द केल्ल्यान सध्या पंचायतींक बाप्पाय ना आनी पुडवेय ना जाला। सरकाराकडच्यान पंचायतींक भरपाय म्हूण अजून एकूय पैसो मेळूंक ना म्हूण काँग्रेसीन प्रश्न काढला। अलेक्स बुधवारा मडगांवां मिडिया कडेन उलयतालो। I want to tell Goans that Robert Manohar Parrikar म्हणटा he will be crushed by his own contradictions. Right from mining to several schemes to several promises he has made. Every word is a contradiction. I feel that the government is doing indiscrimination and we will suitably think of even filing cases against the department. I want all the people of Goa, whoever the beneficiaries are, without discrimination, give all the forms. Give it to the departments, give it to whoever you want. But let it go to all the people and not selected people. Right from the beginning, we have been criticizing this government that it is only doing selective work. It is targeting government money, in other words, promoting government money for party purposes. This should be stopped. Departmentaच्यो scheme आहे. Unauthorized people हे करतात, forms दितात. The Congress workers and आमचे MLAs जावं कोणूच are not permitted to do any work other than this in any scheme or kityantuch in the constituency. पणजे पुलीस खात्यान 22 महिन्या पयलीं मरण आयिल्ल्या सिप्रियान फर्नांडिसाचे कुडीर बुधवारा मयड्या शिमित्रीन निमणे संस्कार केले। सिप्रियानाच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ल्या पुलिसांचेर कारवाय करची अशी मागणी करून सिप्रियानाच्या घरच्यांनी ताचे कुडीर निमणे संस्कार करूंक हयकार दिल्लो। आता निमणे संस्कार केल्यात पूण झूज चालूच उरतले अशें सिप्रियानाच्या भावान सांगले। 22 महिने झाले आयज पासून कोण एकलो मिनिस्टर तोंड उकडून या म्हज्या भावाचे जे किरमीदार आहात पुलीस ताजी अजून पासून न्हीद जायना। हांव मागता कोण पळय नवो निवडून आयला सरकार ओदीक करून मनोहर पारीकरा कडेन उपकार मागता बेगीन केस जावन म्हज्या भावाक बेगीन न्हीद दिवची म्हणून। पूण हांव पारीकरा कडेन उपकार मागता की ह्या पुलिसांक धरून बेगीन नीती काडचे म्हणून। आमकां अजून पर्यंत ताची जस्टीस मेळोंक ना। सगळ्या एजन्सीनी ताका पुलिसांक एटलिस्ट ते एक जाण आहात पळय ते PI and the other two have been indicted, but the CBI has not taken over the case. So we don't want any other Cyprian to suffer like this. But they are cut short, and we will, youth of Goa will not rest until justice is given for Cyprian's custodial death. मडगाव पालिकेन मंगळारा राती मडगाव शारातल्या फुटपाथ आणि हेर वाठारातल्या अतिक्रमणांचेर कारवाय करून 10 लाखाचो माल जप्त केलो। माल जप्त करपी कामगारांक वेपाऱ्यांनी घेराव घाल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। मडगाव पोलिसांनी पसरकार, बाजारकार आणि पालिका अधिकाऱ्यांक पुलिशेन आफोवन येवन प्रश्न मिटयलो। अतिक्रमणा आड मोहीम चालूच उरतली अशें उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन स्पष्ट केला। आज आम्ही ड्राइव आख्खी फुल ड्राइव केल्ली आसा। आख्खी ड्राइव घेवन आम्ही माल सीज करून आज हाडिल्लो आसा। इवन वी वॉन्टेड पुलीस प्रोटेक्शन बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग सम पीपल टू कम एंड घेराव अस। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीस थिंग्स वी टूक द पुलीस फोर्स एंड वी वेंट अहेड। सेकंडली म्हणतात हाय कोर्ट डिरेक्शन आसा की ऑल द पैसेजेस शुड बी kept free and for the people to go about, move freely. But yes, सदांच सकाळी ड्राइव जाताली आणि दुसऱ्या दिवस रोखडे 2 दिसान परतून हे जाताले म्हणून आयज आय वॉन्टेड दिस ड्राइव अ नाइट ड्राइव, अ सरप्राइज ड्राइव. सो आय मेड इट अ पॉइंट अलॉंग विथ सीओ एंड चेअरपर्सन एंड द स्टाफ. बाजार मार्केटान आमकां थंय आडयले घेराव घेतले की आपलो माल भितरले आलो त्या खातीर तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार तेंच्या आमचे बद्दल उलयलें कितें सांगलें त्या खातीर आमकां पुलीस स्टेशनार आपयले. त्या प्रमाणे आमी आमचे गिरवीत आमी कित्याक कसो माल काडला आनी कित्याक काडला तें सांगपाक आमी पुलीस स्टेशनार येयले. Margao municipality was carrying out the illegal encroachment at the market area, and at that time there was a misunderstanding between the employees of the Margao municipality and the market people. As a result, around 200 people gathered at the market. Subsequently, police intervened and they were called in my office. Both the groups were present. The matter has been amicably sorted out, and now there is no problem.
मीराबाग सावड्डे वाठारांतल्या दोंगरार काजुनी मंगळारा एका चलयेची हाडा कपडे आनी डायरी मेळ्ळी। कुडचडेच्यान 26 सप्टेंबराक ना जाल्ल्या शरणय्या दुकप्पा हे चलयेची ही हाडा असो अदमास पुलीस मेळिल्ले म्हायती वेल्यान उक्तायतात। थंय मेळिल्ल्या डायरीचेर तिचें नांव आशिल्लें। मूळ कर्नाटकांतली ही 15 वर्सांची चली कुडचड्यार एके फामिली कडेन वावराडी म्हूण आशिल्ली। पुलिसांनी खुनाची केस नोंद केल्या। A telephonic call from one Mr. Sanjay Naik, who is a punch of the village at Mirabag, informing that remnants of human bodies found at an isolated spot. Accordingly, we visited a spot there and we noticed some remnants of bone and hair. There is a hair, bunch of hair fallen down. Accordingly, we realized that this could be suspicious. On minute search operation which we conducted in the presence of our SDPO and SP South Goa. Evidence we could, from the evidence found, we could conclude that the remnants could be of a missing girl who was working as a maid servant at Kutsade in the house of one Avril Barreto, and she had lodged a missing complaint of the girl missing on 11th October 2012. We have forwarded the remains found for postmortem examination to ascertain the exact cause of death. आज 3 सुमार म्हाका विजय म्हणटाने आमच्या गांवचे एक भुरग्यान फोन केलो आनी सांगलें की तेगे माने ते सकाळ जाले आनी ते कितें तरी एक ह्युमन बॉडीज पार्ट अशें आसा अशें म्हूण। सो हांव इमिडियटली स्पॉटाचेर आयल्यार पळयत जाल्यार ते कपडे पडलेले आसा, तकलेची स्कल आसा आनी बाकी खूब अशे तेगे केस बी पडलेले आहाय आनी म्हाका दिसता कितें तरी एक सस्पिशियस अशें दिसलें म्हाका। सो अकॉर्डिंगली इमिडियटली कन्सर्न पुलीस स्टेशन कुडचड्या इन्फॉर्म केलें आनी इमिडियटली पुलीस येवन तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें। आता घेऊया एक विसव।